हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सांजची न्हय 3:30 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ 3:30 असो हांव स्टार्ट करता. ऑलरेडी तुमकां थंबनेला वरसून थोडीशी आयडिया लागलीच आसतली की आयचो व्हिडिओ कित्या रिलेटेड आसा. आनी प्लस हे सुद्दां कळ्ळें आसतलें हांव रेडी जावन व्हिडिओ करता म्हणजे खंय तरी वचपाक भायर सरला. सो हय आमी म्हापसा वचपाक भायर सरल्या हांव आनी संजय. कारण दोन रिजनां घेवन वयता म्हापसा आमी. एक आसा तें म्हटल्यार आयज कार्निवल आसा म्हापसा आनी दुसरें आमचें मेजर अशें रिजन आसा तें म्हटल्यार मसाल्याची थोडी शॉपिंग करूंक जाय. मसालो थोडोसो आमकां घेवन येवपाक जाय कारण सेकेंड बॅच रोकडीच आमी रेडी करपाची आसा तेका लागून. सो तेंय बीन काम जातलें आनी सायड बाय सायड आमचें कार्निवल पळोवप सुद्दां जातलें. म्हटल्यार स्पेशली अशें आमी कार्निवल पळोवपाकूच वयता अशी ना, दोनूय कामां करतली, दोनूय कामां करून येतली अशे तरेन आमी दोनूय कामां घेवनूच भायर सरलेली आसा. सो हांगसरूच आमकां 3:30 जाल्ली आसा. आतां म्हापसा पावता हांगसर 4 बीन जातली आनी पळोवया जितलें पॉसिबल जाता तितलें शूट करतलें. चड टायम अशी आमी रावची ना कार्निवलाक कारण आमकां फाल्यां बीन भरपूर काम आसा, ऑर्डरी बीन पोस्ट करपाक जाय. सो घरा कडेन येवन पॅकिंगेक परत बसोंक जाय तेका लागून आमी प्लॅनिंग केलां चड अशी रावची ना कार्निवलाक, थोडे फारशें एन्जॉय करतली आनी मागीर घरा येतली म्हणून. सो जाता तितलें तुमचे बरोबर शेअर करतलें कारण ऑलरेडी तुमी पयलात आसतले पेंजीम मडगांव बीन पयलात आसतले. सो म्हापसाय बीन सेमूच आसतले. सो अशे तरेन तर चला या आमी म्हापसा आनी कार्निवल बी एन्जॉय करया आनी म्हापसाचो मार्केट सुद्दां थोडोसो एन्जॉय करया, एक्सप्लोर करया आनी येवया. ही गाळ डिक्कीन मसालो घेतलेलो आहे, हितून घालपाक इजी वयतलो कितें. सो चला. सो गायज आमी न्हय म्हापसा बीन पावली. सगळ्यान पयलीं मसाल्याचें काम करता म्हटल्यार मसालेकारा कडेन वयतली एपार बीन काड म्हणून. जातली कार्निवला सद्या सगळी कडेन ट्रॅफिक प्लस बाजारानूय गर्दी आ. पिशवी बीन घेवन येयल्या पळय गे. चल खंय मिरसांगे कारां न्हू ते पयलीं पळोवंक जाय आमकां. मातशें ह्या फावट डिफरंट कितें तरी ट्राय करता आमी, पळोवया खंय मिरसांगो बरें गावता जाल्यार. थोडीशी आमी शॉपिंगूय करतली मागीर. चल विचार तेच्यात कडे विचार. सो विचारया रेट काडया. 300 किलो 300 कितने आलू ये 350 बेड की ये 300 कश्मीरी 500. सो गायज फायनली आमचें एक काम सद्या कंप्लीट जाता हांगसर मिरसांगो घेवप हे पळयात. कारण एक्चुली आमी घेता न्हय तेचे कडेन सद्या पॉसिबल ना तेका लागून हांगसून घेता. थोडे जाय आमकां तेका लागून आनी सांगलां आमी ऑर्डर दिल्या कितें कितें जाय तें. मागीर एपार काडूंक वयतली आमी थंय. आनी बाजारान जी गर्दी आसा न्हय भयंकर सामकी. मे बी कार्निवल म्हणून सगळी बाजाराक येयल्या दिसता. सो काडटली आनी मिरसांगो चट करून हांगाच दवरतली नाल्यार संजूच्या ऑफिसान दवरतली. पळोवया. आतां आमी वयता दुसरी कडेन. कितें कितें शॉपिंग करता ती दाखयता तुमकां. पॅकेट्स बीन म्हाका एक स्लीपर जाय आसले, पळोवया पॉसिबल जाता जाल्यार घेवंक. खारी बिरया चल. ते गो शेंग्याची हे कशें आसता न्हू. हां कितें म्हणटा ते कितें बॅग जाय बन मुगो.
फाल्यां हाडचें पडटलें म्हाका. कितले घेता? हे घेता किती? कितले कितले? तो आता घेऊन खंय दवरतले ते डिकीन? कितें दवरपा हे घेताले मुदू हे व्हडली बालदी कश्यो हा व्हडल्यो बालद्यो कश्यो ह्यो धाकण्याचे हय 480 50 लिटर 480 हय अदे अदे कितें करता हा तोरा घेता खाली पोची है खाली पोची उधर घे मग एक ऑटो अदे कितें हा कितें जाता तू भिन्ना कशी कितें ते आमी तोरां घेतली. आतां पळोवया संजय कितें जाय खंय. एक आमचें काम जावंक ना. फणस बीन येयल्ले बाजारान. हे पळयात कितें म्हणटात ते फणसाक दुसरें कितें तरी म्हणटात. फणस न्हू ते प्रॉपर. हे पळयात हय हेले हांवें तेरीसची. सद्या आमी बाजार फिरता. एक मेजर काम जावंक ना आमचें. मसालेकार बंद आसता तेका लागून. त्या म्हणसर म्हटल्यार दुसरी कामां करून घेवया. चल मरे संजय मिरसांगो विचारूंक गेला आणि गावठी कशे बरे भयंकर मिरसांगो वाडले न्हू. कितें रे रेस बीन बरें आपल्या पण सद्या आमी तसलें काय घेवंक येवंक ना. मेजर का स्टँडींग पावच जाल्यार विचारचो
आता ना संजय आपली शॉपिंग करता. बरं आहे. तुका आवडलेले घे. सो संजयची शॉपिंग चालू असा हांगसर. अदे बरें दिसता. बरें दिसता. घे. तेच्या फाटल्यातलो ड्रेसूय बरो. तेच्या फाटल्यातलो ड्रेसूय बरो दिसता. तेच्या फाटल्यातलो ड्रेसूय बरो दिसता. हे 100 काम जाता न्हू. सो खरोच तो ड्रेस आसा ना ब्लू कलर बरो दिसता. बेस्ट लायक जालो म्हाका. चला पेमेंट करताना मेळटा. घे कितें घेता मॉम स्पाइस इयरिंग ते टाय ते बो ₹50 ₹50 एक क्लिप प्लास्टिक मध्ये काका नाही घेतात ना सगळे एक 2 3 2,000 years later. सो गाईज आमची नाही शॉपिंग बीन झाली आणि आता आम्ही कार्निवल पळोवपाक रावले. स्टार्टूय जालें. टायम कितें जालो 5 5:30 बीन जातली. आवाज येता आसतलो तुमकां. सो स्टार्ट जालें. आता गर्दी पडले सामकी तरे. बाजारात पडले ती पडले. हांगाय बीन पडले. सो चला कार्निवल एन्जॉय करूया.
आमचे नाही कार्निवल बीन पोवन जाले थोडे पयले आमी चड पोवंक ना आनी आतां मिरसांगो जे घेतल्या नाही ते कलेक्ट करपाक येयले आमी हो ह्या आसल्या पुरो तांकां आमी सांगून गेल्ली सो पळोवया आतां आसा सो कलेक्ट करून गाडयो एक तर सुटाना म्हणून लेट जालो रावची पडली बेश्टी आमकां पळोवया आतां मिरसांगो घेता आनी वयता आमी सारकी पळय आसा मरे चावी चावी आहा सो गायज आमी नाही घरा पावली म्हटल्यार वदळ पावली व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता चाव घेवपाक मातशी बसलेली कारण संजयाक ऑलरेडी लेट जाता आनी आतां घरा वचपाक वयता तो वेळात बाय गुड नायट म्हण मरे बाय गुड नाईट आनी म्हाज्या हातीन आसा पार्सल ये कितले हॅवी आ देवा कारण फाल्यां पोस्ट करूंक जाय सांगलेलें न्हू तुमकां वदळूच की बेगीन येतली ऑर्डरींचें काम आसा म्हणून ताका लागून घे पळय मातशें आं फाल्यां हें कर पोस्ट कर फाल्यां ऑर्डरी बीन पोस्ट करपाच्या चौकात चला बाय बाय हे पळयात माशी खंय रे माशू ए माशू हांव ना न्हू जाल्यार हेचो लक्ष लागना सामको ये माच्चू माच्चू कशें दुखलतले पळयात तकले आपुणूच दुखलता अशें कितें करूं आं व्हिडिओ हांगसरूच हांव एंड करता आयचो कारण आतां म्हाका फ्रेश बीन जावपाक जाय ड्रेसअप बीन चेंज करूंक जाय एडिटिंगाक बसूंक जाय तेच्या मागीर ऑर्डरीचें काम आसतलें कामांत कामां म्हणटा तशी आतां मिरसांगो घेवन येयला न्हय फाल्यांच्यान ते स्टार्ट जातले ते डेट काडा सुकया हे ते तुमकां आनी वेगळी गजाल सांगपाची अशें ना तुमकां खबर आहा म्हाजो रुटीन कितें आहा म्हाजें काम कशें आसता कितलें काम आसता तें सो अशें आसा सो थोडेशे कार्निवल आमी एन्जॉय केले जाता तितलें केलें चड करूंक ना आनी तितलेंच तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलें सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन ते आमचं देव बरें करूं बाय बाय आनी इंस्टाग्रामार जर म्हाका कोणी फॉलो करूंक ना जाल्यार फॉलो करा आनी सबस्क्राईब जर करून म्हाका यूट्यूबाचेर करूंक ना जाल्यार सबस्क्राईब करा जेणे करून म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचें नोटिफिकेशन तुमच्या पर्यंत पावतलें